आणि त्या बोर्डीन 2024तल्यान हे 138 जी स्कुलां, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी स्कूल आणि कॉलेजी ज्यो आसा तांकां सांगलें की तुमी जर भटपण केलें जाल्यारूच तुमकां गोंय सरकार तुमकां आदार दितले. आतां एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31 कितें म्हणटा हांव मातशें वाचता. आर्टिकल 31 म्हणटा की ऑल मायनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आता डायसियन सोसायटी जी आसा तांचे गोंयान 138 वेगळ्या वेगळ्या भागांनी रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण तांची इन्स्टिट्यूशन आसा. 2024 जो एज्युकेशन डायरेक्टर आयलो ताणें तांचे ग्रांट्स म्हणल्यार जे एड्स मेळटा पळय ते सगळें बंद केले आनी ताणें सांगलें की मॅनेजींग कमिटी ऑफ द स्कूल जी आसा ताजे तुमी प्रपोजल हाडात, ताजी तुमी सिग्नेचर हाडात. आफ्टर दॅट वी वील अप्रूव ऑल युअर ग्रांट्स. सो जेन्ना हें कंडिशन हाडलें त्या कंडिशन येतकीच जे जे लोक रिटायर जाले, ऑफकोर्स हातूंतले खुबशे लोक त्या पिरियडान रिटायर जाले. रिटायर जालो म्हणटकीर तुका नवो स्टाफ रिक्रूट करचो पडलो. ते सगळे पेंडिंगाचेर उरले. जे लोक प्रमोशन्स जांची आशिल्ली ती प्रमोशन सगळी स्थगीत उरली. कित्याक जेन्ना नवीन एज्युकेशन डायरेक्टरान पळय जें कंडिशन घातलें त्या बेसिसाचेर सगळे स्थगीत जाले. ताच्या उपरांत हे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हायकोर्टान गेले. ऑलमोस्ट 1.5 वर्स ते मॅटर चल्ले आनी 3 ऑक्टोबर 2025 एक जजमेंट आयलो आनी त्या जजमेंटाचें रिट पिटिशन नंबर 826 ऑफ 2025 (F) हाचे स्पेसिफिक लास्ट पॅरेग्राफ हांव वाचता. We quashed and set aside the letters of annexure M, N, O and P issued by the Deputy Director of Education seeking an appointment under signature of the Chairman of School Managing Committee in respect of individual employee before the approval could be granted on regular basis. By setting and quashing aside the said communication, we direct the cases of individual employee to be taken up for appointment on regular basis. Clear cut direction of High Court. ताज्या उपरांत तांणी सांगलें वी ऑल्सो डायरेक्ट द रिस्पोंडंट नंबर 2. रिस्पोंडंट नंबर 2 ह्या पिटिशनान आशिल्लो द स्टेट ऑफ गोवा थ्रू सेक्रेटरी एज्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन. ताका हायकोर्टान डायरेक्ट केलें टू ग्रांट approval to appointments which are kept pending on that count as set in annexure Q. So this judgment came on 3rd October 2025. जेन्ना पिटिशन फायल जालें तेन्ना 107 टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफ वर hampered because of this decision of Dr. प्रमोद सावंत. कशा पद्धतीन मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स गोंयांत जे आसात तांकां हॅरेस करप. ताज्या उपरांत इन्स्टिट्यूशन हायकोर्टाचो जजमेंट येतकीर सरकारा कडेन परत फावटी मारल्यो, मुख्यमंत्र्या कडेन परत फावटी मारल्यो, पूण सरकार हायकोर्टाची ऑर्डर पालन करना. दुसरें, स्टेट गव्हर्नमेंट ही हायकोर्टाची ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करता. अजून मेरेन सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्ली ना. द मॅटर आय थिंक इज लिस्टेड ऑन 25th ऑफ दिस मंथ. आता एक इन्स्टिट्यूशन जाच्यो 138 स्कुलां, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी स्कुलां आणि कॉलेजी जेन्ना आसा, जेन्ना
हजारांनी गोंयकारांचे भुरगीं जेन्ना हातूंत शिकतात आनी जेन्ना सरकार तांकां ग्रांट दिना, सरकार तांकां एड दिना, तेन्ना ही स्कुलां कशी चलतली तुमी म्हाका सांगा. नाइलाजान ह्या इन्स्टिट्यूशनाक परत हायकोर्टान वचचें पडलें आनी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करचें पडलें. बिकॉज देर वॉज डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ गोवा गोंय सरकाराक की ते जे कोण पेंडींग आसा तांकां इमिजिएटली तांकां अपॉइंट कर आनी तांची ग्रांट रिलीज कर. काल ताजे हायकोर्टान हियरींग जालें. ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल ऑफ गोवा थंय आर्ग्युमेंट करता, आपली बाजू मांडटा आनी सांगता की आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला म्हणून हाचेर डिसिजन दिवचें न्ही. सो हायकोर्टान बरीच त्या सरकाराचेर बडी मारली आनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान ते अजून स्टे दिवं ना, जे आपूण डायरेक्शन दिलां तें इम्प्लिमेंट कर. आनी काल जे कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्लें ताचेर हायकोर्टान परत गोंय सरकाराक 5 ऑक्टोबर 2026 ते आय थिंक दॅट मॅटर हॅज बीन लिस्टेड ऑन 5 ऑक्टोबर आनी सगळ्यो सबमिशन पळोवन तांकां सांगलां की 5 ऑक्टोबराच्या पयलीं हें आपूण जी डायरेक्शन दिली ती पालन करात आनी तुजेर कंटेम्प्ट कित्याक फायल करचें न्ही हाची जाप मागल्या. आतां ही प्रेस कॉन्फरन्स जातकीच तो प्रमोद सावंताचो भुरजी जो हाडून थंय बसयला तो कदाचित हाचेर कावंटर दितलो. भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्स पर्सन हाचेर कावंटर दितले आनी सांगतले की हांव फुटींग उलयतां. आतां आयरनी अशी की गोंय सरकार कितें सांगता त्या पिटिशनाक की अंडर रूल 46 ऑफ द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986 तुका स्कूल मॅनेजिंग कमिटी करची पडटा. तातूंत certain members have to be the part of that committee and the chairman of that particular school will appoint and will ask for the aids. आता Daisyen society जी आसा that is a society registered under Societies Registration Act 1860 ज्याच्या अंडर 138 स्कुलां आसा आणि these have been granted status of minority school under Article 31 of the Constitution of India by the National Commission for Minority Education Institute, New Delhi. So when this institution comes under Article 3(1), taka Rule 46 actually lagna, because they come under the Article 31 of the Constitution of India, which is the Minority Education Institution. Pramod Sawant मुद्दम ह्या मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक त्रास करपाक लागून हे सगळे प्रयत्न चल्ला. आज सकाळी जेन्ना हांवें इनपूट घेतलो तेन्ना जे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला ताचे वयल्यान आमकां आंकडे मेळ्ळे की 400 टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफाक 2024तल्यान सॅलरी मेळूं ना आज मेरेन. तांकां अजुनूय रिक्रुटमेंटाची ऑर्डर मेळना. पूण गोंयचे भुरगे, गोंयचे युवक, गोंयचे स्टुडंट्स हांकां शिक्षण मेळचें आनी तांची आपल्या फिल्डांत क्षेत्रांत तांणी मुखार वचचें म्हणून हे लोक बाबडे सॅलरी घेनासतना सुद्दां आज मेरेन काम करतात. म्हजो ह्या सरकाराक प्रश्न आसा की ज्या इन्स्टिट्यूशनांनी रायट फ्रॉम गोवा जेन्ना लिबरेट सुद्दां जावना तेन्नाच्यान ही इन्स्टिट्यूशनां गोंयांत कितलेशे युवकांक तांणी आज शिकोवन आज व्हडल्या पातळीचेर व्हेले. जाल्यार 2024 जेन्ना तुवें हो भटजी हाडलो 2024 ही कित्याक चालू जाली? ताच्या पयलीं तुमी कित्याक ग्रांट दिले? ताच्या पयलीं जेन्ना आतां ही डायसेंट सोसायटी जी आसा, now being a registered society, ताजे गव्हर्निंग काउन्सिल आसता आणि that governing council consists of 13 members. Ex officio chairman of the society is basically the head of that
governing council, and secretary of this governing council gives the application to the education director and the process follows. 2024 असे प्रमोद सावंताक कसले स्वप्न पडले ते म्हाका कळ्ळें. हाज्या वयल्यान हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एज्युकेशन. एका सायडीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमची वाडटा, भुरगीं जी शिकतात तांकां आज नोकऱ्यो ना. सो ते काउंटर करपाक आज प्रमोद सावंत जे 138 इन्स्टिट्यूशनां गोंयांत जी आसात एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन ती काबार जावची. थंय टीचर मेळचे न्ही, थंय नॉन टिचींग स्टाफाक वचचे न्ही आनी ते इन्स्टिट्यूशन बंद पडचे हो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिता. आफ्टर ऑल दे आर इन्स्टिट्यूशन, आफ्टर ऑल दे आर रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन. जांचे कडेन ताकद ना आपलो आवाज व्यक्त करपाक, ताकद ना रस्त्यार येवपाक. पूण ह्या 138 सगळ्या स्कुलांच्या तर्फे ह्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी चेतावणी दिता आनी एक डेडलायन दिता की फुडल्या 10 दिसां भितर जर तर गोंय सरकार ह्या हायकोर्ट ऑर्डरीचे जर तर इम्प्लिमेंटेशन जर करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमकां रस्त्यार देऊन तुमचे कडेन हे इम्प्लिमेंट करून घेवचें पडटलें. कित्याक आज 138 स्कुलांनी जी भुरगीं शिकतात तांच्या भविश्याचो आज प्रश्न आसा. तुम्ही एका सायडीन जागे जमनी विकून तुम्ही काबार केले, दुसऱ्या सायडीन जो गोंयकार भुरगो जो शिकपाक सोदता, जाका हे इन्स्टिट्यूशन इतली वर्सां शिक्षण दिता आनी व्हडलो करता, ते सुद्दां तुम्ही आज काबार करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. दुसऱ्या सायडीन आमी पळयतात की ह्या सरकारान, ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP जबरदस्ती इम्प्लिमेंट केले. आता NEPच्या भितर फक्त एकूच हांव एक टॉपिक घेता बिकॉज आय वॉन्ट टू एक्सपोज हाव दीस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. आता 5वी ते 8वी जर आमी पळयत जाल्यार थिएटर आर्ट, फायन आर्ट, डान्स आनी म्युझिक हे आर्टाच्या अंतर्गत ते 5th to 8th स्टँडर्ड ते शिकयता. आनी जेन्ना भुरगो पळय 9वेक वता तेन्ना फॉर स्पेशलायझेशन बिटवीन थिएटर आर्ट, फायन आर्ट, म्युझिक आनी डान्स हातूंतलो ताका एक स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट घेवचो पडटा. आता ते स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट घेवपाक आज गोंयांत टिचरीच ना, आज ती स्टाफूच ना, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. फाल्यां समज जर कोणी डान्साक जर वतलो जाल्यार त्या स्कुलान डान्स शिकोवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. सो जाल्यार तुमी हे जबरदस्ती हे तुमी कित्याक घालतात, कित्याक भुरग्यांचेर लागतात? पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करा आनी मागीर तुमी NEP इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करा. आज जो विशय आमी एक्सपोज केला तातूंतल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जेन्ना सांगता की आज संविधान धोके में है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड. आणि आम्ही आज एक्सपोज केला की या प्रमोद सावंताचे सरकार, या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the right to this minority education institution for their aids आणि गव्हर्नमेंट ग्रांट्स. पूण आज हे सरकार कॉन्स्टिट्यूशनाकूय वालोर दिना, हायकोर्टाच्या जजमेंटाकूय वालोर दिना आणि ते कोणाकूच केअर करना. ह्या गोंयच्या युवकाच्या भुरग्यांच्या भविश्याचे सुद्दां तांकां पडलेले ना. सो आज आमी सगळे जाणी इतली वर्सां ह्या मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक टिचींग आनी नॉन टिचींग आमी सगळे रिटायर आसात. आज तांकां सुद्दां खूब वायट दिसता की कशा पद्दतीन हे सरकार आज टार्गेट करपाक लागला. परत एकदा आमी तुमच्या मार्फतांतल्यान ह्या सरकाराक आनी चीफ मिनिस्टराक आमी डेडलायन दिता. आज 21 तारीख. जर तर ह्या मंथ एंड पयलीं जर तर हे इम्प्लिमेंट जायना, आमी हायकोर्टान दिल्ली डायरेक्शनां तुका इम्प्लिमेंट कर म्हूण सांगता. 2024तल्यान 400 टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफाक आज पगार ना. तांकां आज परमनंट थंय
एम्प्लॉयमेंटाचे तांचे कडेन कसलेच कन्फर्मेशन ना. सो हे आमी मागता की तुवें करचें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी आमचो हक्क जो आसा, कित्याक आज सगळ्या ह्या 138 स्कुलांनी जी भुरगीं शिकतात, जी फॅमिली आसा, आज तांचो सुद्दां प्रश्न आहा. तुम्ही जे हांगा बसल्या तुमची कदाचित भुरगीं थंय शिकता आसतली. सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू वीच हॅज टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लीक. आज हे इन्स्टिट्यूशन बाबडे तांचे कडेन तितली ताकद ना आज मुखार येवन सांगपाक, बट हो आमी विशय जो मेरेन निर्णयाक लागना आमी हाचे वी वील टेक इट टू द लॉजिकल एंड. अमीन बाबा, हायकोर्टान कितें म्हणलं, कितें इम्प्लिमेंट करता? As per Article 31, किती सांगता Article 31? Article 31 सांगता की this includes the right to determine the type of institution, its affiliation, and the right to appoint staff. The state cannot discriminate against any educational institution on the grounds of its minority status while granting aid. This is very clear cut written under Article 31. आता जेन्ना ही institutions have been granted a status by National Commission for Minority Education Institute, New Delhi, directly they come under Article 31. आता इतली वर्सां गोंय सरकार तांकां ग्रांट्स दिताले, तांकां एड दिताले, कित्याक दीज आर गव्हर्मेंट एडेड स्कूल. सो जो टिचींग आनी नॉन टिचींग जो स्टाफ आसा पळय ताची सॅलरी सरकारा कडल्यान वता. 2024 तांणी तांची सॅलरीज बंद केली. कितें कारण दिलें? तांणी सांगलें की जी स्कूल मॅनेजिंग कमिटी जी आसा ताच्या चेअरमॅना कडल्यान ते एप्लिकेशन येवपाक जाय अंडर द रूल 46 ऑफ गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986. Now, Rule 46 हांकां अप्लाय जायना because they are registered under Register of Societies Registration Act 1980. So जेन्ना तुजे कडेन 138 स्कुलां जेन्ना आसा तेन्ना एका स्कुलाचो हेडमास्टर इज नॉट द ओनर ऑफ दॅट स्कूल. इट इज अ सोसायटी. आनी एका स्कुलांतलो स्टाफ ते फाल्यां ट्रान्सफर करून मडगांवच्या स्कुलांतलो काडून म्हापश्या धाडपाक शकता, म्हापशेचो जो आसा तो पणजे वचपाक शकता. सो गव्हर्मेंट कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स. देर इज रिटन rules under article, there are rules which have been framed by the education policy, I mean the Goa school education rules, and High Court had direct clear cut instruction dila ki तांकां जी pending application आशिल्ली by setting and quashing aside the said communication, we direct the cases of individual employees to be taken up for appointment on regular basis. हे ऑक्टोबर 2025 सांगिल्लें. तेन्ना 107 एप्लिकेशन आशिल्ली along with this petition when the petition was filed in 2024. आता जे पळय तांणी कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केले in this week, ती 107 ची 400 जाली because government is not approving only that. आता फॉर एक्झाम्पल हे आता रिटायर जावन गेले, हाजो रिप्लेसमेंट नाका. भुरग्यांक वाऱ्यार उडोवपाचे क्लासीन टिचरूच आसना मरे. सो ते करता करता 107 वयल्यान जेन्ना पिटिशन फायल केल्लें पळय ते 400चेर पावले. सो आज 400 गोंयकारांचे भवितव्य धोक्यान आसा. कितलो ते पळोवन फाल्यां पगार मेळनासतना ते टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफांनी काम करपाचें. फाल्यां समज जर पगार मेळना आनी तांणी काम जर सोडलें ते भुरग्याचें आयुश्य घडटलें मरे. म्हळ्यार सरकार हे कित्याक करता? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट की गोंयचो भुरगो शिकचो आनी मुखार वचचो. कित्याक तांचे कडेन नोकरी दिवपाक ऑपॉर्च्युनिटी ना. सरकार आज नोकरी दिवपाक शकना. सो दीस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट. एका सायडीन भुरग्याक शिकपाक दिवप ना, कित्याक तो मागीर फाल्यां नोकरी मागचो ना. नोकरी केल्यार तूं कितें म्हणटा, तूं शिकूना मरे. सो हे सरकार मुद्दम करता बिकॉज 138 स्कूल स्प्रेड ऑल अक्रॉस गोवा. तूं इमॅजिन कर, हजारांनी भुरगीं शिकता मरे ह्या स्कुलांनी, हायस्कुलांनी, हायर सेकंडरीन, तांचे 2 कॉलेजी आसा. सो दीस इज एन अटेम्प्ट बाय द BJP गव्हर्मेंट टू फिनीश दीस. हांव जस्ट तुज्या म्हायतीक लागून पळय, पेडण्यां 4 स्कुलां आसा, बिचोले 2 स्कुलां आसा, सत्तरीन 1 स्कूल आहा,
बार्देजान 7 स्कुलां आसा, तिसवाडीन 7, फोंडान 4, मुर्मुगांव 5, सालसेतीन 25, केप्यां 2, काणकोण 4. अश्यो वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या भागांनी ही स्कुलां आसात. सो इमॅजीन कर फाल्यां जर तर हे स्टाफ समज जर तर पगार मेळना म्हणून जर तर गेले ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें भविश्य कितें? डायजेशन मॅटर सोसायटी कोर्टात गेल्याच्या नंतर गव्हर्नमेंटान तो रिप्लाय फायल केला कितें गव्हर्नमेंटाचे जर तर तुम्ही स्टँड जर वाचत इन दीस हायकोर्ट पिटिशन ते सांगता की अंडर रूल 46 कितें सांगता की मॅनेजिंग कमिटी ऑफ दॅट स्कूल जाचो चेअरमॅन आसता ताणें तें एप्लिकेशन मूव करचें पडटा. आतां प्रॉब्लेम इज वॉट डायशन सोसायटी इज अ सोसायटी जाच्या अंडर 138 स्कुलां आसा. इट इज नॉट दॅट दे हॅव ओनली वन स्कूल. सो जेन्ना दे आर रजिस्टर्ड अंडर अ सोसायटी एज अ सोसायटीज एक्ट तांचो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्कुलाचो मॅनेजिंग कमिटी कॅनॉट टेक अ डिसिजन. दे आर नॉट द ओनर्स. द ओनर इज द गव्हर्निंग काउन्सिल which is headed by 13 members will decide on will move the application. So the application is moving through the secretary of the governing council. So सरकार जर 2024 मेरेन जर दिताले ग्रांट सडनली कशें कितें जालें की 2024 नंतर हें बंद जालें? कित्याक तो पळय एज्युकेशन डायरेक्टर हाडला तो कितें सांगता की तुमी ह्या स्कुलांनी बटपण करा आनी आपूण चालू करता. असो ताचो अर्थ जाता न्ही. जाल्यार 2024 पयलीं कशें थंय मेळटालें तर तें आमी शिकून हांव शिकला मरे त्या स्कुलांतल्यान ह्या लोकांनी सगळ्यांनी शिकयलां. अमित भाऊ तुम्ही आज म्हटलं 10 दिसांनी तुम्ही आता रस्त्यार येतले म्हणून जर सरकारान ते इम्प्लिमेंट केलं ना जाल्यार ते सरकाराक तीच भाशा समजता आनी कसली भाशा सो आता समजता. रस्त्यार येतना तुम्ही तुमचे आता 3 आमदार आसात ते मायनॉरिटीज आसा, एक खासदार मायनॉरिटीज आसा. तो तुमच्या वांगडा येतलो काय तूं एकलो तो आतां येयलो तसोच वयतलो? ना, ना, पळय. जे विशय आमी घेतले त्या विशयाक इलेक्ट्रिसिटीचो जेन्ना स्मार्ट मिटर हाडपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न केलो आनी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी दर वाड जाली तेन्ना आमी वचून थंय वी फॉट टील द एंड आनी गोंयकारांक 43 करोड सुद्दां मेळ्ळे. वेलसांवचो इशू जो इतली वर्सां पेंडींग आशिल्लो 8 वर्सां जालीं ते बाबडे झगडटाले बरोबर. पूण आमी तो विशय व्हरून लास्टाक काडपाक लायली मरे घडी. दॅट प्रूव्ड दॅट दे वर रॉंग एंड इट वॉज इल्लीगल. पूण सो हो विशय सिमिलरली काडपाक हो लायलो. विशय सुद्दां फाल्यां आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें जाल्यार हे सगळे 138 कॉलेजी स्कुलां हायर सेकंडरीची स्कुलां जांची भुरगीं पळय शिकता ते सगळे येतले रस्त्यार. तुम्ही हो म्हणजे विशय खंयच्या एका व्यक्तीचो किंवा एका पार्टीचो ना. हो विशय सगळे गोंयचो. भारतीय जनता पार्टीचे लोक तातूंत शिकता आसतले. तुमचे आमदार खासदार तेणी हो विशय घेवपाक जाय असो दिसता तुमकां? ताचेर हांव पण समज ते मे बी तांकां तो विशय खबर नासतलो. तुम्ही सांगा ते तुमच्या वांगडा आसा, तुम्ही एक आसा सध्या. हो विशय तांचोच ना रे. ही विशय इज अक्रॉस गोवा. तो काय लागता तुजी भुरगीं फाल्यां अमित बाब म्हाका एक सांगा तुमचे काँग्रेस ऑफिस आसतना तूं आयज हांगा एक वेगळी प्रेस सिंबल अरे पळय तूं आयज हांगा प्रेस घेता ते कितें टॉपिकाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा. ना, ना, हांवें प्रयत्न केल्लो बाबा 2-3 वेळा हांवें प्रयत्न केलो. आतां तुमी काल एक ट्युटोरियल पळयला न्ही WhatsAppचेर. काल तुमी एक तें ट्युटोरियल पळयला न्ही. तो म्हणटा तुमचो पूण म्हाका सांग हा नांव ना कसली पार्टी कितें ते हांवें प्रयत्न केल्लो 2-3 हांवें ट्राय केलो पूण तें जालें ना. कनेक्ट जालें ना. तुका काल थोड्यांनी ट्युटोरियल दिला मरे WhatsAppचेर. सो तुका डायरेक्ट एक्सेस ना असं घेवपाक ऑफिसाक पीएससी कमिटी सो हांवें काँग्रेस सोडल्या तर मागीर कोण काळजांतल्यान काडपाक ना काँग्रेस अमित काँग्रेस सोडली तर काँग्रेस ऑफिसाच्या भायर तूं कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेता? अरे हो विशय जो आसा हा. हो विशय तो काँग्रेसीक लागना. हो सिरियस विशय. पण तो काँग्रेसीक लागना. फोकस ऑन दीस इशू. आनी मुख्यमंत्री जर मेळ्ळो ताका हो विचार की तूं हे 138 स्कूल कॉलेजी हायर सेकंडरी कित्याक टार्गेट करता? रिजन विचारा मरे. पण हो विशय काँग्रेसीक लागना. हो विशय तुमच्या काँग्रेसीक लागना. तुमचे सावथाचो विशय मेन न्ही रे. आमदाराक मेरेन
एनिवेज हो विषय आता सेशन येता हो विषय आम्ही आमदाराच्या थ्रू मे बी फाल्यां आय विल सी आनी वी विल टेक अप दीस इशू इन द कमिंग सेशन. खंयच्या आमदाराक सांगता? आमदार कितले ओपोजिशन विल रेज दीस इशू इन गोवा असेंब्ली. काँग्रेस काय वा अरे आता गोंयांत युनिटीचे उलयता न्ही आमी युनिटी म्हळ्यार सगळे ओपोजिशन आयले कोणे एकट्यान घेतले जालें न्ही तो तुम्ही काँग्रेस पार्टीचो ना ना फाटल्यान कित्याक लायलें? आमी काँग्रेसने लायला रे. पण नाव ना मरे पण आम्ही खंयचे जे representative they have taken this issue before this. See, what I will see पळय तांचें काम म्हाका एक सांग आतां तें इन्स्टिट्यूशन आमकां शिक्षण दिता बरोबर आमकां एज्युकेशन दिता तांणी वचून आतां हायकोर्टान झगडप रे ह्या सरकाराच्या वरवीं ताणें हायकोर्टान तें केलें ऑर्डर आयली तरी तें इम्प्लिमेंट करना नाव दे हॅव अगेन गॉन बॅक टू कंटेम्प्ट फायल केला. स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज मूड इट टू सुप्रीम कोर्ट म्हणजे तांणी भुरग्यांक शिकोवप काय कोर्टान वचून झगडप म्हाका सांग पळय अँड यू एक्सपेक्ट देम टू देन कम अँड टॉक टू मिडिया. तांचें काम भुरग्यांक शिकोवपाचें गोंयची युवा पिढीक मुखार काडपाचें वीच दे आर डुईंग. I respect that and I think whole of Goa respects that what they are doing. It's a commendable job they are doing. We should stand with it. चर्ची कित्याक जावपाक जाय आधीच सांगता तुका 138 अमित बाब हे 138 स्कुलां आसा पळय तांचे हे डायजेस्टिव सोसायटीचे प्रमुख कोण ना काय म्हणटा मग तू जा प्रमुख तुका दिसना आज जर प्रमोद सावंत जर तांकां टार्गेट करता आनी बाकीच्यांक ग्रांट दिता तुका दिसना की आमी मुखार येवन करपाक जाय म्हणून. पूण ते ऑथॉरिटी कोण कित्याक केला सगळेच लोक तुझे आणि म्हजे सारके हे आसता अशें ना रे फियरलेस सगळेच लोक तुझे आणि म्हजे भशेन फियरलेस आसता अशें ना पण लोभिताय खूब आहा ती खूब आहा रायट फ्रॉम थोडी वाचपाक गेल्यार खूब लागता पणजेन आसा माउंट कार्मेल हायस्कूल लेडी रोजरी हायस्कूल मागीर झेवियर विद्यालय जोझफ ऑफ लेडी ऑफ हायस्कूल खूब आहा ती पणजे तुका सेंट एंथनी सेंट जोझफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कूल I will give you the list. There are 138 schools which are there which come under this. So these all are in touch with you because majority of them I have spoken to them and I in fact went and met the lawyer also who is representing them today. I spent about 1 hour just to understand what is the issue. Because is this when I see the issue, unless I know the issue, I don't take the issue. And when I read, it took me about 1.5 hours just to read this judgment. And I will pass a copy to you. It's 55 pages judgment. I think whole of Goa, everybody should read this because this will expose how government of Goa is systematically trying to finish the minority education system which has been created for years now with effort, with love. And this Bharatiya Janata Party is making all the attempts to finish them. अमित बाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष टीचर राहिलेले ते आता आणि ते पण मायनॉरिटीच्याच एज्युकेशन याच्यामध्ये येतात. ते का विषय घेतले हा आणि त्यांना विचारायला लागेल ना. ते आता मला माहित नाही का हा ते रिटायर्ड होय आमचो लिडर राहुल गांधीन सांगला की आज जेन्ना संविधानाची हत्या जाता आणि खरीच जाता आणि अंडर आर्टिकल 31 हत्या बरी जर आमकां रायट दिला अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो जर हो प्रमोद सावंत येवन काडपाक लागलो दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. कोण तो धाडून बसून अमित भट कोण तो एज्युकेशन डायरेक्टर जेन्ना पिटिशन फायल जालें तेन्ना 107 तांणी रिजेक्ट करपाक स्टार्ट केलें 2024 कोण रिटायर्ड जालो न्यू एप्लिकेशन यू हॅव टू पुट कोण प्रमोट जालो ताणें यू हॅव टू पुट इज अ प्रोसेस अंडर द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986 इज अ प्रोसिजर सो त्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते धाडत रावले 2024 हो एज्युकेशन डायरेक्टर सगळे रिजेक्ट करपाक लागले
आत्ताच्या ताका विचारचें पडटा अमित बाब हे 10 तो दिसाचो मे बी थंय वटपण बीन कर म्हणटा पिटिशन वाचलें वेरी सिंपल एजी इज नॉट रेडी अरे जेन्ना डायरेक्शन आसा ऑक्टोबरान दिल्लें आमी पावले आतां ऑगस्टान 10 महिने जाले मरे बट गव्हर्नमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटिंग दिस इज सेम लायक द टायगर रिजर्व जो म्हादय टायगर रिजर्व जो पळय ऑर्डर हायकोर्टान पास केल्या तांणी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला की स्टे ना बट गव्हर्नमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटिंग सेम वे दे आर ट्रायंग टू फिनिश द अमित एज्युकेशन बाब हे 10 दिसाचो अल्टिमेटम इज ऑन योर बिहाफ or in behalf of 138 schools have you No, I think it Because is you on said all- they will be it is- coming on the- It is on behalf of all Goans. Because please understand, like I told you, they are spread right from Pedne to Andhon to Sange to Kulchore to Kepe, all the area of Goa, including hinterlands, they are there. These are the institutions who are building us. Today, if I am speaking in front of you, today, if I have an engineer, it is all because I have taken an education from them. So I think it is the moral responsibility of all of us. Because these institutions have stood for years and years educating the Goans. So it is on behalf of all the Goans, irrespective of political party, irrespective of political line, I think everybody has to come for their support. ही 138 स्कुलां तुमचे बरोबर रावतली आमी रावया की रावना आमी रावया तांचो हक्क दिवपाक कित्याक तांचो हक्क जो आर्टिकलान पळय कॉन्स्टिट्युशनान पळय दिला तो दिना हें सरकार सो जो मेरेन तांचो हक्क मेळना तो मेरेन हांव तूं झगडया आंदोलन थँक्यू थँक्यू